नुस्तें मारपा खातीर वचूं नाकात खोल दर्यांत. हवामान खात्याची गोंयच्या नुस्तेकारांक शिटकावणी. पूण मालपेचे नुस्तेकार गोंयच्या हद्दीत येवन मारतात नुस्तें. बाणावलेच्या नुस्तेकारांची कागाळ. ऑगस्ट मेरेन गोंयांत जाले 144 अपघात. येरादारीचे नेम बोडटल्या 452 जाणांक मेळ्ळे तालांव. बंद पडपाक दिवचे नात संजीवनी साखर कारखानो. उपमुख्यमंत्र्यान दिलें उतर. केंद्रीय स्किमींचो लाव मेळयत कारखानो चलोवंक दितले खंय PPP तत्वार. ड्रग्स केशींत NCBची फॅशन डिझायनर सिमोन खंबाटाची चवकशी. दीपिका पाडुकोण सारा अली खानाकय आपल्यात चवकशे खातीर मुंबय. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार पळयात हांव जवाहर बर्वे. आता खबरो विस्तारान. सुशांत सिंग राजपूत मरण प्रकरणात NCBचे चवकशेत बॉलिवूड ड्रग्स प्रकरण उक्ताडार येयलें. तेतून आता अभिनेत्री दीपिका पाडुकोणाचे नाव फुडें येयलां. फॅशन डिझायनर सिमो खंबाटाची बिरेस्तारात चवकशी जाली. श्रद्धा आनी दीपिकाक शुक्राराक चवकशी खातीर आपयलां. जाल्यार सारा अली खानाची शेनवारात चवकशी जातली. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो कडल्यान ड्रग्स प्रकरणाच्या तपासात दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंबाटा आणि रकुलप्रीत सिंग ह्या अभिनेत्रींची नावां फुडें आयिल्ली. दीपिका आणि सारा अली खान गोंयांत आशिल्ली. CBIच्या हाताक WhatsApp चॅट लागिल्ले. तेतूंत ड्रग्साचे खरेदी विक्रीची चर्चा आशिल्ली. तेका लागून NCBन दीपिका सयत हेर 3 अभिनेत्रींक चवकशे खातीर समन्स धाडलेलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार आणि क्लिंटन डिसुजा. गोंयच्या उदकांत नुस्तेमारी करपी भायले नुस्तेकार आनी LED लायटी लावन नुस्तेमारी करप्या आड पारंपारीक नुस्तेकारांनी परतून एक फावट आवाज काडला. बेकायदेशीरपणान आनी नेम पाळिनासतना नुस्तेमारी करप्या आड कारवाय करपाक सरकाराक अपेस आयिल्ल्याचो आरोपय तेंच्यांनी केला. बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करप्या आड प्रशासनान कारवाय केली ना जाल्यार कायदो हातात घेवचो पडटलो. पारंपारीक नुस्तेकारांनी शिटकावणी दिली. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ते ह्या विशयाचेर आवाज काडीत आसा. पूण सरकारान मात हे गजाली कडेन आड नदर केल्या अशें नुस्तेकार आनी गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटाचें म्हणणें. गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकाराचें हित राखपा खातीर सरकारान ठोस उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. फाटल्या वरोस मालपेचे बोट पयले आमचे ट्रॉयल नॉटिकल भायर फिशींग करताले. आयज ट्रॉयल नॉटिकल भायर भितर येवन आयज फिशींग करता आमचे गोंयचे उदकांत. आतां हे मालपेचे बोट सरकारान 2016-2017 कायदो काडलो की बुल ट्रॉलिंग बॅन म्हणून. आतां हे मालपेचे बोट कर्नाटका फिशींग करना, महाराष्ट्रान फिशींग करना, फकत आमचे गोंयचे उदकांत येवन फिशींग करता. आनी आमचो सरकार जो आसा फकत हात धरून आसा. आयज कितलेशे दीस हे मालपेचे बोट बॉटम ट्रॉलिंग करून आख्खे नुस्त्याचो आख्खो बेड काबार केलो. नुस्तेकारांक आयज नुस्तें ना. आयज नुस्तें चोडान चोड नुस्तेकार बारीक पातीकार नाल्यार बोटकार बारीक आहा ते एम्प्टी हँडेड येता आनी सरकार आजून पासून हात घालून आसा. सो आमी मागता फिशरीज डायरेक्टराक आनी स्पेशली फिशरीज मिनिस्टराक ताबडतोब हितून इंटरव्हेन्शन करचें. नुस्तेकार सांगतात कर्नाटकाचे हजारभर ट्रॉलर्स गोंयच्या उदकांत येवन नुस्तेमारी करतात खंय. मेलपे हे कर्नाटकाचे शिमेक लागून आशिल्लें गांव. ह्या वाठारांतल्या नुस्तेकारांक कर्नाटकांतल्या नुस्तेकारांक लागून बरोच त्रास जाता. कर्नाटकाचे नुस्तेकार बंदी आशिल्ली उपकरणां वापरून नुस्तेमारी करतात खंय अशें तांचें म्हणणें. LED लायट, बुल ट्रॉलिंग, हाय स्पीड इंजीन सगळें बॅन केलें. हे गोंयानूच कित्याक हें करता. एप्रिलान तेणें आमकां सोपूत दिलोलो बाबा CMन मायकल लोबोन सगळें सोपूत दिलोलो आमकां. ते आमी बंद करता, ताबडतोब बंद करता. पूण आयज तर कित्याक बंद जायना. म्हाका दिसता हे सगळें मेळोन आहा म्हणून. कर्नाटका मिनिस्टर, महाराष्ट्रा मिनिस्टर सगळें मेळोन आहा. आनी ते गोंय येवन 20 मिटरांचेर फिशींग करताय. जे लुगाराचेर आमच्यो धाकट्यो फिशींग बोट्यो फिशींग करताय थिंगा हे मलपीच्यो बोटी येवन आयज फिशींग करताय आनी नुस्त्याक व्हरून घेवन वयताय. हे बोटींचेर जात तितली बेगीन एक्शन घेवचें म्हूण आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो आनी बोटकारांचो डिमांड आहा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. हवामान नितळ नासलेल्यान बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हू. नुस्तेमारी विभागान सुचोवणी दिल्या. पूण येतना
गोंयच्या ह्या नुस्तेकारांक मालपे ट्रॉलर नुस्तेमारी खातीर भोंवतना दिश्टी पडले. नुस्तेमारी विभागान तेंची दखल घेवची गोंयच्या नुस्तेकारांनी मागला. हांच्या आदी वास्कोच्या नुस्तेकारांनी मालपे ट्रॉलराच्या विरोधात ते गोंयच्या वाठारात येवन नुस्तेमारी करतात अशी कागाळ केल्ली. हवामान सारकें ना म्हणून आमी दर्यांत खोल मेरेन वचोंक नात, पूण ह्या वटेन मालपेचे नुस्तें वेवसायी गोंयचे हद्दीत येवन नुस्तें व्हरतात अशी तांची कागाळ. आज मरे हे सगळो इशू जालो म्हणटरी सकाळ फुडें कंट्रोल रुमाक फिशरी डिपार्टमेंटाक फोन मारलो हांवें. तो म्हाका म्हणटा आपण आपल्यागे पेट्रोलिंग बोट आहा ती कलांगूट सायडीन धाडा. तेका सांगिल्लें कलांगूट सायडीन तें चल ना म्हणे फिशींग चलप तें आतां बेनावलीसून वो कोलवासून आमगे मोबर पोंतासून आनी म्हळें आमगेलो बेतलां एक कोस्टल आहा तेकाय तूं भायर घाल म्हणून सांगिल्लें. तेणें पेट्रोलिंग करचें हिंग तालपोणा एक आहा तो म्हाका सांगता. मागीर फोन केला आनी तुम तेगे फोटो मारला ते बोटीचें नांव आहा हांव गव्हर्मेंटा वकील विचारूंक सोदता. आयज नांव मेडबुसान तुम रावताय तरी डिस्टर्ब करूंक सोदताय. आयज सगलो हारी रोटा हें पॅन्डेमीक जावन नुस्त्याक वयना आमगे ट्युरिजमूय बंद जालो आहा आनी आयज आमकां 1 पांटे 2 पांटी 5 पांटी नुस्तें पडा आनी जरी तर एश कोन्न तर हें चलोलें बुल ट्रॉलिंगू आनी तेंय जाल्यार आमगे गोंयकारांगे देखून न्हू आनी बीचीस बॅन सेंटरासून हें बुल ट्रॉलिंग बॅन जालो आहा आनी तेमी पडे हो आमकां डिस्टन्स दाखयला तेज्या भितर येवन हें बॅन जालो आहा आनी हें बॅन जालो आसतना हे मालपे बोटीन कोताय म्हळ्यार हें गोव्हर्मेंटान हे सारकें गोव्हर्मेंटाक पयलीं सद्याक रॉंग आनी हें तेमी चोयचें इमिडिएट हेजें एक्शन. एनवायरमेंटान कॅप्टन ऑफ पोर्टान आनी फिशरी डिपार्टमेंटान एक आमकां मेसेज धाडली एक 10 ते 5 दीस तुकून दोयऱ्या वचना काय म्हूण. दोयरो राफ आहा रेड अलर्ट म्हूण. सो आम चोच्या आयल्या सुमार 50 ते 60 सुमार तांबडे कलराच्यो बोटी येयल्यो आनी खाली 50 मिटरांचे त्यो. आमगे गोव्हर्मेंटाक कायदो आहा 5 किलोमिटर भायर रावन फिशींग करपाक पूण ह्यो बोट्यो सारक्यो वयर बुल ट्रॉलिंग करूं लागल्यो. सो हांव आमगे दोस्तागे एक बोट घेवन चोवपा मू गेलो आडावपा मू गेलो ते आमकां अटॅक करूं वयले आनी वयले आम दांड बी दाखोवपा लागले. सो हांव गोव्हर्मेंटाको मागोता हे मालपोय म्हणटाय ते गांवच्यो बोट्यो आमगे गोंयच्या दोयऱ्या कडेन नुस्त्या माताय. सो आमकां सपोर्ट जावो. आमकां फिशरीसान हें येयल्लें आमकां येयल्लो तुम वचना काय भायर भितर 20 मिनटां भितर त्यो बोट्यो काबलेसें पावल्यो. इतले फास्ट ते ट्रॉलिंग कोताल्यो. आमकां 2 पांटी तो 1 पांटी आमी रांपोणी बंद दवरलो आहाय थिंगा. जेन्ना तरी हे तरी कितें आहा तें आमकां तरी कितें बेनिफीट ते रांपोणकारांक मेळपा आहलो तो तरी हे तरी आमगे तरी हिंगसोन तो काण तरी मालपय घेवन वयताय जाल्यार आमी कितें करपाचें. गोवा 365 खातीर बाणावलीच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ऑगस्ट 2020 मेरेन गोंयांत 144 अपघातांची नोंद जाल्ल्याची येरादारी संचालनालयान म्हायती दिल्या. तेतूंतले 44 उत्तर गोंयांत जाल्यार 100 दक्षिण गोंयांत जाल्यात. ह्या वर्सा 12 जाणांचे रस्तो अपघातात बळी गेले. येरादारी नेम मोडपी एकूण 452 जाणांक येरादारी खात्यान चलनां दिल्यात. येरादारी संचालनालय सांगता गोंयान ऑगस्टा मेरेन जाल्ल्या 10 भिरांकूळ अपघातां मदलो एक उत्तर गोंयांत जाल्यार दक्षिण गोंयांत 9 अपघात जाल्यात. 8 गंभीर अपघातां मदले उत्तर गोंयांत 6 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 2 जाल्यात. दक्षिण गोंयांत 21 किरकोळ अपघात जाल्यात जाल्यार उत्तर गोंयांत 37 आनी दक्षिण गोंयांत 68 मेळून दुखापती विणे 105 अपघातांची नोंद जाल्या. अंदूच्या वर्सा रस्तो अपघातांत जीव वगडावप्यांचो आंकडो 12. उत्तर गोंयांत 1 आनी दक्षिण गोंयांत 11. बळी गेल्ल्या मदीं 5 वाहनां चलोवपी, एक कुशीक बशिल्लो, एक ड्रायव्हर, एक फुटपाथार चलपी, एक सायकल चलोवपी आनी 3 हेर अपघातांचो आस्पाव आसा. उत्तर गोंयांत 2 आनी दक्षिण गोंयांत 11 मेळून 13 जाण गंभीर जखमी. उत्तर गोंयांत 1 आनी दक्षिण गोंयांत 16 मेळून 17 जाण किरकोळ जखमी. येरादारी खात्या कडल्यान येरादारी नेम मोडपी एकूण 552 जाणांक तालवां मेळ्ळ्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. संजीवनी कारखानो बंद जावचो ना. शेतकारांचे हित नदरे मुखार दवरून तो शेतकी खात्या अंतर्गत हाडून एकतर केंद्रीय स्किमींचो लाव मेळत सुरू करतले वा PPP तत्वार चलोवपाक दितले. पूण संजीवनीक संजीवनी मेळटलीच, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान सांगला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेतकी खातें आनी शेतकऱ्या बरोबर बसका घेवन कारखान्याचे भविश्य थारायले. खंयचेच परिस्थितीत तो बंद करचे नात अशें मुख्यमंत्र्यान शेतकऱ्यांक सांगिल्ल्याचे बाबू कवळेकर म्हणटा. संजीवनी कारखानो शेतकी खात्या अंतर्गत येयलो जाल्यार केंद्र सरकाराच्यो स्किमी मेळो येतात
वा त्यो खाजगी तत्वाचेर चलोवपाकूय दिवपाक शकतात अशें तो म्हणटा. पळयात बाबूचें म्हणणें. हो कारखानो जो संजीवनी कारखानो जेन्ना शेतकी खात्या मार्फत येतलो तेन्ना स्कीम सरकाराच्यो ज्यो सेंट्रलाच्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो स्किमीचो बेनिफीट घेवपा खातीर ह्या खात्याक आसल्यार बरें पडटलें. म्हणजे आतां सुद्दां 1 लाख कोटी खास करून जो प्रोविजन केल्लो आसा आदरणीय मोदीजीन ते सुद्दां शेतकऱ्यांक दोळ्या फुड्यान दवरून शेतकी खात्यांक चडांतर प्रोविजन केल्लें आसा. अशें करता आसतना हे संजीवनी कारखान्याक सुद्दां जीवनदान दिता आसतना जर असो प्रपोजल गव्हर्मेंटाच्या वतीन जर आमी सरकारा कडेन घातलो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जाल्यार येता कदाचित ते पयशे मेळोन आमी सहकार जावं शकता. आनी स्किमी आसा त्या स्किमींतल्यान हाडपा खातीर ते शेतकी खात्या कडेन येवप गरजेचें आसलें. हे सीएमाचे नदरे आयले उपरांत आयज त्यांनी गोंयचे जे शेतकरी भाव जे आसात हांकां फुली कसली अडचण जावची न्हू. काल सुद्दां आमच्या शेतकऱ्यां कडेन मिटींग जाली पळय जेन्ना 2-3 मिटींग जाल्यो सीएमा कडेन आनी सीएमान सुद्दां एक क्लियर केल्लें आसा की संजीवनी कारखानो हे असो सरकार बंद करचो ना. आनी हेजे खातीर मागीर सरकार तो अशेंच हांवें म्हणलें तशें जे सेंट्रलाचो आदार घेवन मागीर स्वता उबो करतलो किंवा PPP मॉडेल किंवा खंय प्रायवेट एजन्सीक दिवन सुद्दां तो कारखाना चालू दवरतले. बंद संजीवनी कारखानो करची ना हे क्लियर डिसिजन काल सीएमान सगळे शेतकऱ्यांक जे ऊस उत्पादन करणारे जे सगळे जे लोक असले जे पदाधिकारी असले त्यांच्या समक्ष दिल्ले आसा. हांव अशें म्हणना की ताबडतोब तो हे जातलो कित्याक त्या खूब वाजो प्लांट आसा तो खूब वर्सांचो खुबशे प्रॉब्लेम आसात. खुबशे तेंचे मशिनरी आसा ती पयलींची आसली जे ताका कितले एक्झॅक्ट कॉस्ट येतलो ते पळोवन खंयची एजन्सी मार्फत करप PPP मॉडेलाची दिली उपरांत त्या प्रायवेट लोकांनी करप काय आमी खंय तरी करप हें अजून थल्ली ना. पूण एक्झॅक्ट कितले दीस लागतले ते आतां सांगूं शकना. पूण कारखानो बंद जावचो ना बंद करचे ना हें नक्की. हांव हे 1 वर्स जालें गोळा घालता की तुमी अग्रिकल्चर अंडर हाडात तुमी 100 कोटी मेळटले 60-40 ताचो आमकां उपयोग जातलो. आनी जी जमीन आसा ती जमीन आमकां आत्मनिर्भर भारत योजना जी नरेंद्र मोदीन केल्या त्याच्या खातीर वापरा. आनी थंय डबल क्रांती जशी अहमदाबादात जाली डबल क्रांती तशी डबल क्रांती गोंयांत जावंक शकता. 10वी भुरगे 150-150ची बॅच ट्रेनिंग करपाचें तांकां दूध तयार करपाक गोठे म्हशी गाय आज आधुनीक पद्दतीन हें सगळें करूं येता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. पर्यटन मोसम तेंकला. गोंयची अर्थीक स्थिती कठीण आसा. देखून पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर संबंधीत यंत्रणेक खास्तिको काडच्यो पडटल्यो. गरजेच्यो पायाभूत सुविधा नात. देखीक कोलवा बीच हो पर्यटकांचें एक आकर्षण पूण थंय सुविधांचो उणाव दिसून येता. दर्यादेगेर व्हरपी स्वप्नां फुटल्यांत आनी ते कडेन पळोवपाक कोणाक वेळ ना. पंचायतीक विचारल्यार पंचायत सांगता आमी पर्यटन खात्याक ह्या स्वप्नांची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशें मागला. सेर्ना भाटीची मोडिल्ली राखणे वणतय बांदून दियात अशें मागला. रिगार्डिंग रिटेनिंग वॉल लुमिनस ताका आमी ऑलरेडी मरे हे फाटी सी सारकी हाय लेवल एरोजन जावन चड जाल सारकी आनी ताका लागून आमी थिंगा सारकी हे फाटी चड एरोजन जावन ताके वयर चडपाचें आनी आख्खो ते शॉपालो त्यो कलेक्ट जावन सगळें सकयल देंवल्लेलें आसा. सो आमी ताका एज अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू टुरिजम डिपार्टमेंट आमी ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटाक लेटर केल्ली आसा. हांव 7/9 आमी ऑलरेडी इनवॉल्व केली थिंगा 7/9 रिगार्डिंग टू मेंटेन दॅट सेर्ना बीची स्टेप्स आहाय ते आनी लुमिनस बीच रिटेनिंग वॉल बांदपाक आनी ऑन प्रायोरिटी बेसीस आमी बोला कित्याक आपली भितर फोन आला थिंगा सारके त्रास जातले लोक आसले. लोक आतां सिजन स्टार्ट जाला ऑलरेडी टुरिजम सिजन स्टार्टेड आनी तेंगे हें करपाक लागून आमी ते ऑलरेडी लेटर धाडले आसा. इट इज अप टू द टुरिजम डिपार्टमेंट टू टेक दीस वर्क ऑन प्रायोरिटी बेसीस. तेम कांय फास्ट कोनाय ते बरें कोनाय इनकम्प्लीट दवरला रस्ते म्हणून दवरले. सो ते सरपंचान आमगे लोकल MLA ते मेळटाय जावन हें बेगीन काम करून घेवपाक जाय. कित्याक एक सद्याक कांय ना आनी थोडो पासून ट्युरिस्ट येता तो वचोन तरी सांगिल्लें मागीर आनी कोण येवपा ना ताका लागून. बिचाची सगळी सायड कोसळून गेल्यात. हय तें म्हण तो नॅचरल पूण तें रोखडें रिपेर करपा जाय आनी पयलें प्रिकॉशन घेवपा जाय न्हू तें हें करपाक थिंग बोल्डर घालपाक आनी कितें घालपाक
कॅपेसिटी हें बी आयलें ती सगळीं गेली आतां पावसा. आणि ते स्टेप कित्या खातीर गेले हे? ते पासा हें न्हू ते दोयऱ्या गेले ते एरोशन जावन वयता सगळें ताका लागून. आनी ते क्वॉलिटी बरी काय नाय ते मिक्सर ते एडे मोटरी ते सॅलायन वॉटरान ते रोखडें वयता मोटरी ते मिक्सर ते भाशेन जावपा जाय सिमेंट ते बेस्ट तेज हात चोरयल्यार माती येता मरे ते बांदिल्ले ते. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. भलायकी मंत्रालयान दिल्ले माहिती प्रमाण फाटले 24 वरात 86,506 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. देशातल्या कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 57,32,518 चेर पावला. 24 वरात 1,129 जणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. मरप्यांचो एकूण आंकडो 91,149 चेर पावला. कोरोनाक लागून मरप्यांचे प्रमाण 1.59% मेरेन देंवला. भारतात एकाच दिसात 86,508 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 1,129 जणांच्या मरणाची नोंद जाल्या. जाल्यार 87,374 जण बरे जाल्यात. भारतातल्या कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 57,32,518 चेर पावला. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 9,66,000 जाला. जाल्यार 46,74,987 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आणि देशातली ही कोरोनान पिडिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्रातलो आंकडो 12,63,000 पावलो. आंध्र प्रदेशात 6,46,000 पेशंटांच्यो नोंदी जाल्यात. 5,57,000 हो तमिळनाडूतलो आंकडो. कर्नाटकातल्यो केसी 5,40,000 जाल्यात. जाल्यार उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 3,69,000 पावलो. संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसात 3 लाखां परस चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,21,00,000 पावल्यात. 9,82,000 लोकांक मरण येयला. जाल्यार 2,36,00,000 लोक बरे जाल्ल्याची नोंद आसा. आणि संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान पिडलेले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 67,79,000 पावलो. 57,32,000 नोंद करत भारत दुसरे सुवातेर पावला. ब्राझिलाचो आंकडो 46,27,000 जाला. 11,22,000 हो रशियेतलो आंकडो. जाल्यार पेरूक फाटी घालून कोलंबिया 5वे सुवातेर पावला. कोलंबियात 7,84,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कोरोना आता गोंयभर पातळ. शारांनी आणि गावांतय दिसपट्टे कोरोनाचे पेशंट सापडत आसात. मरप्यांचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. आंकडेवारीचो विचार केलो जाल्यार 1 मिलियन आंकडेवारीच्या हिशोबान गोंयांत चड केशी आसात. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत 7 जणांक जीव वगडावचे पडल्यात. तातूंतल्या 4 जणांनी जीएमसीत निमणो श्वास घेतलो आणि ESI हॉस्पिटलांत दोगांनी आजिलो हॉस्पिटलांत एकल्यान जीव सोडलो. जाल्यार 2 जणांनी हॉस्पिटलांत येवन 10 मिनटां भितर जीव सोडलो. Government has failed at all levels to give proper treatment to these patients. कारण खंय प्रत्येकाक व्हेंटिलेटर जाय तो व्हेंटिलेटर 4 जाणां मेळ्ळो जाल्यार 2 जाणां मेळना. 5 जाणां मेळ्ळो जाल्यार 6 जाणां मेळना. अशी परिस्थिती जाल्या. हेचे जे मशीन आसा स्पेशली फॉर अ गुड ट्रीटमेंट टू अ कोविड पेशंट्स हू गॉट अ लंग्स प्रॉब्लेम, न्युमोनिया प्रॉब्लेम आणि अस्थमा प्रॉब्लेम. याच्या खातीर हे मशीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे एक व्हेंटिलेटर मशीन which is costing around 3 to 3.5 lakhs. पूण ही ऑर्डर न दिल्ल्या कारणान आज गोंयांत सगळ्या हॉस्पिटलांनी ती शॉर्टेज आसा. टायम टू टायम आय हॅव ब्रॉट दीस नोटीस टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, गोवा मेडिकल कॉलेज, मिनिस्टर हेल्थ एंड ऑल्सो चीफ मिनिस्टर. आणि चीफ मिनिस्टरान पळय सांगिल्लें 3 मशिनी येता म्हणून. ती आयली की ना हें काल पर्यंत म्हाका कळूना. कोरोना दुयेंतींचेर उपचार करपाक सरकार सगळ्या आघाड्यांचेर अपयशी थारिल्ल्याचो आरोप मगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान केलो. लोकांक व्हेंटिलेटर मेळनात. लंग इन्फेक्शन, निमोनिया आनी दम्याच्या दुयेंतींचेर उपचार करपा खातीर सरकारा कडेन मशिनरी नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. काळजाचो आकात आयिल्ल्यान हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्या आपल्या भावाची भलायकी आतां बरी आशिल्ल्याचें सुदिनान सांगलें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. लोकांक सेगीत सेवा दिवपी पुलीस स्टेशन जाय. कुट्टरी मतदारसंघातल्या लोकांनी मागला. 30 वर्सां आदीं राय वाठारांत वेगळ्या पुलीस स्टेशना खातीर जमीनय घेतलेली, पूण कामाक अजूनय सुरवात जावंक ना असो त्यांचो आरोप.
जाल्यार 2021 मेरेन नव्या पुलीस स्टेशनाच्या कामाक सुरवात जातली अशें कुट्टरेचो आमदार सांगता. मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशनाच्या वाठारात 3 गांव येतात. कुट्टरी, कुंकळी आणि नुवे. चड वेळ लागता आशिल्ल्यान आणि पयस आशिल्ल्यान ह्या पुलीस स्टेशनात कोणच कागाळी नोंदवपाक येनात. ताका लागून लागसारच्या वाठारात नवे पुलीस स्टेशन जाय. आज हे मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशन हे जाग्यार येत म्हणून लागल्या आज 30 वर्सां जाली. ही जमीन आमगेली एक्वायर केल्या 30 वर्सांतली. कित्याक सार्दीन मिनिस्टर आसतना ही जमीन बाब सार्दिनान एक्वायर केल्ली. आनी आमचे भाशेन म्हणल्यार कितें एक गांवां पुलीस स्टेशन आसूंक जाय. आतां गोंयांत सगळ्या पुलीस स्टेशन आहा. फातोड्डाय पुलीस स्टेशन आहा. आनी आमगे मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशनाक 3 जाय MLA लागताय. एक कुंकोळी MLA, एक कुट्टरी MLA आनी एक नुवे MLA. आनी आमगे लोकांक कितें जाता एक बारीक केस्तांव जालें. आतां न्ही पाड पड म्हणटाय आनी मागीर ते पुलीस स्टेशनार वचनाय कित्याक पयस पड म्हूण. आनी मागीर ते केस्तांव वाडता. आमगे गांवांत हे सोंसड्यार हो लँड एक्वायर केला ते जाग्यार येयले तरी आमकां सगळ्यांकूय बगले पडले. आनी हांव मागोता आमगे होम मिनिस्टरा कडेन आमी CM डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हे पुलीस स्टेशन बेगीनूच हाडचें जाय म्हूण. नाव सडनली देर इज अ डिमांड दॅट पुलीस स्टेशन शिफ्ट करया म्हणून. सो आतां टेम्पररी बेजीस मानोरा प्रायमरी हेल्थ सेंटरान करपाक ऑलरेडी परमिशन घेवपाक केला. एंड देन वी वील टेक अप दॅट इश्यू. बट इन द मीन टायम I have told the DGP also to start the process of having a police station. Plans are already passed for the compound wall and something. So I told the government, I am following up with the government to start the work. So I think if everything goes well, by next year we should start the work on the police station. My whole idea is crime never जाईल. I am very unhappy with the criminal activity that has been suddenly rise झालो. So I want that to come down. I am a person मागीच सदा गांव शांत उरपा जाय. शांत उरपा कितें करपा जाय तें करपा जाय. गोवा 365 खातीर कुट्टरीच्यान रमेश नायक रावत. मडगांव पालिकेन मागण्यो पुराय करूंक नात देखून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी केल्या. हे विशीं तेंच्यांनी पालिकेक रीतसर नोटीसय दिल्या. ते भायर मुख्याधिकाऱ्यान केल्ले लैंगीक सतावणुकीच्या प्रकाराचेर उच्च न्यायालयात दाद मागपाचो त्यांचो विचार आसा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्ल्यो तांच्यो मागण्यो विचारात घेवंक नाशिल्ल्यान मडगांव पालिकेचे कर्मचारी बरेच चाळवल्यात. पालिकेन आनी सरकारानय तांच्या मागण्यांचेर पुरायपणान आडनदर केल्ल्याचें तांचें म्हणणें. कितलींशींच वर्सां जालीं कोणाकूच बढती दिवंक ना. तशेंच कितलेशेच कर्मचारी सेवेत कायम जावपाची वाट पळयतात खंय. पळयात तांचें म्हणणें. काही आमचे डिमांड आशिल्ले रिगार्डींग रेग्युलरायजेशन ऑफ डेली रेटेड वर्कर्स. वेकंट पोस्ट आशिल्ले चडशे लॅब्स जाल्ले भरना आसून ते भरूना. दुसरे हार्नेस केसीस आशिल्ल्यो MASCP ग्रेड पेचे एरियाज दिवपाक आशिल्ले. हे आमचे कितले फाटली 2-3 वर्सां पेंडींग आसात इश्यूज. हाजेर आमी लेबर कमिशनरा कडेन बीन चलताले पूण कोण हातूंत लक्ष घालना कांयच करना. काल स्ट्रायका नोटीस दिल्या की हे इमिजिएटली बेगिनांतले बेगीन हे सगळे इश्यू तडीक लावचे आनी करून घेवचे म्हणून कळ्ळें. आनीक चड करून वेकंट पोस्ट जे वेकंट पोस्ट आसा ते ऑलमोस्ट लॅप्स जाले. आनी लॅप्स जाल्ले पोस्ट आतां गव्हर्मेंटा कडेन ते रिवायव करता जाल्यार जायते प्रोसिजर आहा थंय. हांगा म्युन्सिपाल्टीचे कामां हॅम्पर जातात. ते कावन्सिलाकय पडून गेलो ना आनी ह्या चीफ ऑफिसराकय पडून गेलो. आमचे चीफ एक फाटी दिसाक एक सेक्शुअल हॅरेसमेंटाची केस जाल्ली आनी ताजेर एक स्टाफान आमचे चीफ ऑफिसराची कंप्लेन केली. तातूंत ICC इंटरनल कंप्लेन कमिटीचेरय कंप्लेन आशिल्ली आनी ताणें इन्क्वायरी स्टार्ट केली. पूण ताजे कडल्यान आमकां अजुनूय कांयच रिजल्ट म्हणटा तो कांयच कळना कितें जालें म्हणटा तें अजुनूय. आनी त्या चलयेक त्या लेडी स्टाफाक अजून न्याय मेळना. सो आमी आतां ठरयलां एक तर FIR फायल करपाचें आनी सायमल्टेनियसली हायकोर्टाक अपील करपाचें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, करात मास्कांचो वापर आणि सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोंयकारांचे आवडीचो चॅनल गोवा 365 मोगाचो.